गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसात. तर आयज आसा मंगळार आणि सकाळी सकाळी आमी वयतात आयज मार्केटान, नुस्त्या मार्केटान. तर ऑलमोस्ट न्ही टायम जो आसा पळय न्हू तो 11 जावपाक येयली आणि जस्ट आमी आतांच भायर सरल्या येवन आतां रांदपाचें आनी वावर आसा. ॲक्च्युली सकाळी उठप न्ही मातशें लेट जालें. तुमकां तर खबरच आसा, तुमी कालचो व्लॉग बी पळयलो आसतलो म्हाजो. काल आशिल्लें विसर्जन हांगासर कृष्णामुर्तीचें, ताका लागून मातसो घरा कडेन येवपा लेट जालो. मागीर येवन थोडेशें रांदून करून जेयता म्हळ्यार आनी टायम जालो. आनी सकाळी फुडें मातशें लेट म्हळ्यार एक्चुअल टायमार उठलेली, पण दोळे न्ही कशेंच उठतेच जायना. उठोन बसले तरीक दोळेच ओपन जायना. सो तो मागीर उठोन थोडेशें लाग करता हेवटेन तेवटेन म्हळ्यार टायम जालो. आनी सामकी लेट बी अशी उठूना, मातसो टायम जालो उठपाक. आणि उठून मागीर घरा कडलें वावर आसता न्ही, रुटिनाची कामां सगळीं, धूप पूस झाडू मार च्या कर न्हांव धू देवाची पुजा हें तें सगळें. आनी तुमकां तर खबरच आसा, आमी न्हावन धुवन देवाची पुजा केल्या बघा घरांतल्यान केन्नाच भायर सरना. जावं तें नुस्तें हाडपाक वचूं, जावं तें आनी खंय वचपाचें आसूं, कितेंय आसूं, नुस्तें हाडपाक सुद्दां वतली जाल्यार आमी न्हावन धुवन सकाळ फुडेंच देवाची पुजा करून भायर सरपाचें. आमगेलो वावर म्हणटा तसो. सो ताका लागून आनी टायम जाता. आनी कोणी जाल्यार कितें करता, मार्केटान बी वचून पयलीं नुस्तें बिस्तें सगळें घेवन येता, मागीर येवन घरा कडेन न्हावन धुवन देवाची पुजा करता. आमगेर तशें ना, आमगे सकाळ फुडें उठले त्या बरोबर पयलीं न्हांवपाक जाय. पेका उठले त्या बरोबर न्हावन धुवन देवाची पुजा करूनच मागीर तो खंय वचपाचें तें वयता. तें मागीर कसलेंय काम जायना. यो स्टेटस मागीर पळय, तो उबो रावला लोकां स्टेटस पळयता, विंडो कर्टन ओडटा. बरें आसा न्ही, हांव लेट जालें म्हणटा, 11 जालें म्हणटा, आनी हो थंय हें पळयता स्टेटस. खंयचो? किचनांतले तें आसूं ओपन, येतली न्ही रोखडें. मार उबो रावन स्टेटस आनी पळयता, आनी हांव लेट जालें म्हणटा, 11 जाली. आतां येवन रांदपा नाका, मागीर सगळी गडबड येता. थंयच्यान येता म्हळ्यार 12 जातली, मागीर 1 म्हळ्यार जेवण जाय. उपाशी नुस्तें हाडून कितें नुस्त्या पळयत बसया. माजर पळयत बसता, माजर तोंड लायता. येयल ना तें कालच्यान. सो चलात तर आतां भायर सरता. वत आसा पळय सारकें, स्कार्फ घेतला. तर भायर सरता, वयता नुस्त्या मार्केटान, पळयता नुस्तें कशें कितें आसा तें. खंयच्या मार्केटान रे आयज? तेंच विचार तुका. सदाशिव गडाऱ्या भाजी बी थोडीशी जाय. पर संडे मार्केटान वचून आशिल्लें न्ही, संडे मार्केटान. सो ताका लागून आतां भाजी बी थोडीशी जायी. जें कितें नेसेसरी आसा, जें कितें जाय अशें आसा पळय, तीच थोडीशी भाजी घेवन येता. माथ्यार नासलें केंस वलेत आसा, सो तीच भाजी घेवन येतलें म्हण थोडेशें पळयता हांव खंयच्या मार्केटान व्हरता तें. म्हाजाय गेलें जाल्यार ना, सदाशिव गडार गेलें जाल्यार थोडीशी भाजी बी घेवन येवपाक जाय. पळयता नुस्तें कितें अवेलेबल आहा तें. खूब टायम जालो मार्केटाक गेलीच ना नुस्त्याच्या. आनी हो बी वचूना, हांव वचूना, हो बी वचूना. पळोवया नुस्तें कितें आसा तें, आनी कशें नुस्तें आसा त्या प्रमाणें हाडटा. कांयच करूना, रांदपाची तयारी पसून अजून, येवन तो वावर करपाक जाय. सो चलात तर, मेळटा मागीर मार्केटान पावले की. आयज पळय चंपू दिसता मरे केस बीन. केस मागता ते आतांच खड्डूराम जालें म्हणटा, हरियाळी अशी काय. पळयात, काल आमी देवागळ्या हार दिल्लो आमकां. विसर्जनाक गेल्ली न्ही, थंय बुडयता संदी हांगा दी. बुडयलें तेन्ना मागीर विसर्जन केलें तेन्ना देवा त्या टायमार काडलेलें न्ही. सो आमकां दिल्लो बरो फ्रेश आसा हार बीन. असली शेवत्यांचो हार म्हाका आवडटा, मस्त दिसता. बेगीन बावना बीन, काळी बी पडना शेवती. सो कितें करूं तो आतां? हांगा लावू घे. आनी ही पयर कारीची काडलेली रोजां, ती हाडून हांगा लायल्या हेणें. ताज्जी आसा भायर, कित्यान उडोवया गा खंय म्हणून. आनी सामकी घरा गृहप्रवेश केला. पळया दाखयता. गृहप्रवेशाक बसून लोक घरा इतली फुलां घालना, ही फुलां घातल्या हांगा. सो चलात, मागीर टायम जातलो म्हाकाच रांदपा येवन. पापलेट आसा कशी गे? हां व्हडल्या
सारकी न्ही 12 जाली आनी आमी आयली घरा नुस्तें घेवन. तर नुस्तें आशिल्लें आयज खूब आशिल्लें वरायटीज जें कितें जाय पळय न्हू तें मेळटालें. बरें बरें अशें आशिल्लें नुस्तें क्वॉन्टिटी बी भरपूर आशिल्ली आनी तसोच मार्केटान लोक बी खूब आशिल्लो. तर हाडलें आमी नुस्तें. चड कांय शूट करिना न्ही चड कांय शूट करूना हांवें हेकाच लागून की वयतात न्ही थोडे थोडे दिसांनी 8 दिसान म्हण 10 दिसान म्हण 15 दिसांनी म्हण वयतात अशें मार्केटान. सो परत परत हांवें तुमकां कितें तेच शूट करून दाखयतलें अशें म्हण थोडेशे नुस्त्याचेच जे आसा पळय न्हू ते हांवें क्लीप तुमकां शूट करून दाखयल्या. आनी आमी नुस्तें बांगडे हाडल्या आनीक लेपो हाडल्या. बऱ्यो फ्रेश आशिल्ल्यो लेपो आनी इतले मस्त. चड बारीक ना मोठ्यो लेपो येता त्यो बीन मिडियम सायजाच्यो लेपो मस्त आसा. बांगडे बीन हाडल्या 100 रुपयांचे लेपो हाडल्यो 100 रुपया वांटो. आनीक बांगडे हाडल्या 100 रुपयांक 5 दिल्या दिसता तिणें. आनी आनीकय आशिल्लें मातशें सादारण अशें आमी जें हाडल्या पळय तेज्यावन मातशी सायज बारीक आशिल्ली ते 100 रुपयांक 7 सांगताली 8 सुद्दां दिताली ती. बट आमी मातशें सादारण अशें आशिल्लें पळय मातशें मोटे अशें तशे बांगडे हाडले. आनी एक गोश्ट सांगपाचें म्हटल्यार जाणा परचो लास्ट व्हिडिओ जो हांवें दाखयल्लो पळय नुस्त्या मार्केटाचो त्या व्हिडिओचेर काय तेच्या पयलींच्या व्हिडिओचेर कितें तरी म्हाका एकल्यान कमेंट केल्लो. एकूच एकल्यानच कमेंट आयल्लो की इतलें बरें नुस्तें आसा बांगडे बी इतले बरे आसा. कल्ली बी खूब आशिल्ल्यो न्ही त्या दिसा. तेन्ना म्हाका म्हणलें इतले बरे बरे नुस्तें आसा बांगडे बी इतले बरे आसा जाल्यार तूं एट अ टायम कित्याक हाडून दवरिना. हाडप न्ही तुमकां खावपा मेळटा आशिल्लें अशें म्हणून. आमी न्ही तशें नुस्तें हाडून केन्ना स्टॉक करनात. म्हटल्यार अशें ना की मार्केटान भरपूर नुस्तें आसा म्हणल्यार चल आयज भरपूर नुस्तें व्हरून दवरुया आमी तशें केन्नाच करना. ज्या दिसा जितलें नुस्तें जाय पळय तितलेंच हाडटा. म्हटल्यार कितें जाता जाणा आमच्या हांगासर नुस्तें जें आसा पळय तें फ्रेश मेळटा. आयसातलें बी अशें न्ही आतां आमी जे बांगडे बी हाडल्या पळय ते आयसान घातलेले जावं म्हळ्यार जे स्टोर करून दवरतात पळय फ्रिजराक मारून बीन अशें करून ते 2-2, 3-3 म्हयने दवरता पळय तसलें नुस्तें आमच्या हांगासर मेळना. फ्रेश नुस्तें आतां जे सकाळी बोटी येयल्या पळय तेजें नुस्तें मागीर सांजचें परत 4 सुमार बीन नुस्तें येता 4-5 बी बोटी येता तें नुस्तें मेळटलें परत अशें करून आमकां ताज्जें नुस्तें मेळटा. सो न्ही तें इतलें सगळें ताज्जें नुस्तें मेळटा आसतना फ्रिजान हाडून स्टोर करून कित्याक खावपा जाय न्ही. सो ताका लागून आमी कितें करता आयच्या पुरती जितलें नुस्तें जाय पळय तितलेंच नुस्तें हाडटा आनी तितलेंच खाता तशेंच करून. आनी आमीच न्ही आमच्या हांगासर लोक बी तसोच करता आसतलो अशें न्ही भरपूर नुस्तें भरून भरून हजराचें व्हरता अशें कोण चड पळोवपाक मेळना. जितली क्वॉन्टिटी आयच्या दिसाक जाय तितलीच व्हरतात. आतां आमी जे बांगडे हाडल्या 100 रुपयांक 6 दिल्या आनी जे 100 रुपयाचे लेपो आसा पळय ते आमकां आयच्या दिसाक बी भरपूर जाल्यो. सो ते ज्यो उरतल्यो पळय आतां हुमणाक घालतले थोडेशे लेपो आनी थोडेशे काडून दवरतले. बांगडेय तशेंच 2-3 बांगडे हांव भाजतले उरलेले काडून दवरतले ते आमी मागीर फाल्यां परवां अशें करून काडून खातलीं. तशें जे 100 रुपयांचे मेळटा पळय ते हाडून आमी अशें दवरून खातात. बट अशें जाय म्हणून भरपूर एक 500 रुपयाचे बांगडे घेतले हजराचें नुस्तें हाडलें तशें आमी करना. आतां 100 रुपयाचें हाडलां ते बी आमकां चड जाता ते आमचेर न्ही नाजाल्यार 100 रुपयाच्याहून कमी नुस्तें कोण दिता म्हणून तें हाडून फ्रिजान दवरपा पडटा. ते बी जर कमी मेळटा जाल्यार आमी ते कमी बी हाडून खाता आशिल्लें. काय उपयोग ना न्ही इतलें फ्रेश नुस्तें मेळून सुद्दां आमी हाडून स्टोर करून दवरल्यार अशें म्हणून हांव तें स्टोर करून दवरिना. हांवूच न्ही आमी हांगासर सगळीं तशींच करता लोक नुस्तें स्टोर करून दवरिना. डायरेक्ट ज्या दिसा जितलें नुस्तें मेळटा पळय तितलेंच. सो नुस्तें कितें हाडलां दाखयता तुमकां. सो हे पळय बांगडे आनी त्यो हांगासर लेपो दाखयता तुमकां. तूं बांगडे हांकां उदक घालता तूं म्हटल्यार. सो हे पळय हांगासर लेपो ह्यो 100 रुपयाचे लेपो. आनी नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें आमी मार्केटान गेले की ना मोस्टली न्ही क्लिनच करून हाडटात. बऱ्या पडटा क्लीन करून हाडल्यार न्ही. सो 20-20 रुपया घेता ती. आयज तिणें टोटल 50 रुपया घेतले न्ही रे. टोटल हे दोन नुस्तें क्लीन करपाक न्ही 50 रुपया घेतले. सो नाल्यार 20-20 रुपयांक ती क्लीन करून दिता. पळयात ह्यो इतल्यो लेपो आसा ह्यो आमकां हुमणाक भरपूर जातल्यो. थोड्योश्यो काडून दवरता जितल्यो हुमणाक जाय पळय न्हू आतां तितल्योच घालता आनी बाकीच्यो काडून दवरता. हेका मागीर एक दीस केन्ना परत हुमण किंवा आमट तीख फ्राय कितेंय करपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून. आनी बांगडे दाखयता. हे हांगासर बांगडे 1, 2, 3, 4, 5, 6 100 रुपया न्ही ते 100 रुपया 5 म्हणटाली ती 6 हाडल्या. हेज्यावन मातशे बारीक अशें आशिल्ले ते 7-8 दिताली ती 7 सांगताली 8 सुद्दां दिताली. तर हे बांगडे हाडल्या पळय न्हू ते आतां हितूंतले एक 2 थंय 3 बांगडे भाजतली आमी उरलेले काडून दवरता. आनी हे हांगसर लेपो ज्यो आसा पळय त्यो हुमणाक जाय तितले काडटा आनी उरलेले काडून दवरता फ्रिजान. पयलीं नुस्तें काडून दवरता कित्याक आमचें नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें आयसाचें न्ही बेश्टेच आसता तेंचें नुस्तें. सो ताका लागून तें पयलीं काडून दवरिता फ्रिजान. आनी हो हांगसर नुस्त्याक कसो पळयता पळय
ते काय सो अशी करून मी क्लीन करून हाडले आनी बऱ्या पडटा घरा कडेन वावर आसना आनी ती बरी न्हू तेंची आदोळी बी जी आसा पळय ती बरी लागता सो ती तेंचे कडेन रोखडे 5 मिनटान जाता आमी बांगडेच उजरून काडटा आशिल्ले इतल्या टायमाक भितर तिणे दोनी काडले लेपो आनी कितले आसा पळय स्टील तिणे उजरावन काडले बरे सो हे उरलेले मातशे काडून दवरिता नुस्तें जें ते फोटो काडटा सर म्हाजें नुस्त्याचें हुमण जें आसा पळय न्हू तें जालें लेपाचें हुमण केला बरो कांदो बी घालून सो आत्तां गॅस बंद केला जस्ट आनी दवरला आनी हें हांगासर नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें फ्राय करपाक गाबोळ्यो बांगडे आनी हें पयलींचें नुस्तें आशिल्लें तें काडलां फ्रिजांतलें शीत जालें आनी आयदनां बी थोडीशीं घासली थोडी आसा घासपाची टायम बी जावपाक येयलो नुस्तें भाजपाचें उरलां 1:45 जालें आनी हांव पळयत हांगासर बसलां माथ्यार हात कित्या रे खंयची लाखापूट बुडली सो मशिनाक कपडे घातलेले ते बी जाले आनी एक गूड न्यूज कितें खबर आसा वत आतां भायर कडक पडटा पावस आतां दीसभर पडना पडल्यार सुद्दां रातचोच पडटा न्ही तेका लागून आमी हो स्टँड जो आसा पळय तो आतां काडून दवरता कपडे वयर सुकपाक घालतली म्हटल्यार ऑलरेडी आमी घालपाक लागली आतां कितले 2-4 दीस जाले वयरूच घालता कपडे हांगा घालता तुमकां दिसता आसतले म्हळ्यार तुमकां हांगासर दिसना आसतले कपडे आतां स्टँड जो आसा पळय तो खालीच दिसता आसतलो सो हांगासर आनी आमी आतां कपडे जे आसा पळय ते सुकपाक घालना सो हो स्टँड जो आसा पळय तो आतां खालीच आसता आनी आमी आतां वयर घालता न्ही कपडे हेका म्हटल्यार आतां काडून दवरुया म्हणून दारांक उरता न्ही तो सो आतां हो काडून दवरता आमी आतां काडून दवरता इन सेन्स सगळें काडूं जाय स्क्रू बीन तेजे काडून सगळं निकळोन घेवपाक जाय पयलीं आनी मागीर पॅक करून दवरपाचो वयर मागीर मातशें बरें जातलें ना आनी थोडोसो स्पेस मेळटलो दिसाचो पावस पडना आतां दिसभर पावस पडना पडल्यार बी रातचोच पडटा सो आतां तशेंच मशिनान कपडे लायिल्ले जाले आतां वयर वचून घालून येवपाक जाय तेच्या पयलीं नुस्तें तव्यार घालता आनी मागीर वयर वयता दोनी कामां एट अ टायम जातलीं न्ही तेका लागून मॅरिनेट बी करून दवरला एक जावपाक येयले 10 मिनटां आसा एकाक तर भितरले कामां पयलीं करून घेवया गरम जाता म्हणून न्ही हांव लायट बंद करता मागीर व्हिडियो करता तेन्ना ऑन करपा पडटा लायटीचेर आनी गरमी जावपाक लागता सो चला सगळें करून घेता जेवता भिवता आनी मागीर मेळटा तुमकां डायरेक्टली आतां हांव न्ही आयला काणकोण जशें की तुमकां सकाळीं सांगलें पळय की म्हाका भाजी एंड ऑल जाय आसा म्हणून सदाशीव गडार गेल्ले पळय नुस्तें हाडपाक तेन्ना घेवपाचें हें केल्लें बट तेन्ना घेवना मेळूना जाय तसली भाजी एंड ऑल बरी नाशिल्ली बटाट बीट म्हाकाच अशें जाता काय कितें खबर ना बट म्हाका जेन्ना पळय कितें जाय आसा कारवार सदाशीव गडार मना सारकें कांयच मेळना इवन भाजी सुद्दां न्ही रे सो ताका लागून म्हटलें आयज हो आतां सांजचो काणकोण येवपाचो आशिल्लो तर ताच्या वांगडा काणकोण येयलें बागायतदारांक पळयता कितें मेळटा जाल्यार बेजीक भाजी जी आसा पळय ती सुद्दां न्ही म्हाका सदाशीव गडार आनी मेळत ना कारवार तर सोडा भाजी बी घेवपाक मोस्टली आयतार सोडून केन्ना वचत ना बट अशें सदाशीव गडार बी बेजीक भाजी सुद्दां म्हाका मना सारकें मेळना सो ताका लागून म्हटलें चल या काणकोणूच घेवया अशें म्हणून संडे मार्केटा तर टायम आसा आयज जस्ट ट्युजडे तर आतां ताका लागून येयला काणकोण बागायतदारान पळयता थोडें कितें मेळटा तें नाल्यार काणकोण मार्केटान घेतलें आनी 1-2 म्हाका कामां आसा ती करतलें हेजें एक काम आसा आतां वेडिंग सिजन आयला न्ही सो फॉर्मल ड्रेसीस तेगेले हें करपाचें आसा लग्नाक स्टीच करपाचें आसा सो ते बीन हे रेडी करून घेवपाक जाय म्हळ्यार शिवपाक दिवपाक जाय टेलरा कडेन तेगे डिजायनर आसा फ्रेंड तेगेलो सो तेजे फुडें वतली सो ते बी काम करतले आनी वतली आतां टायम कितलो जालो रे 5:28 म्हळ्यार 5:30 जाली आनी पळयता बागायदार संक बंद रे काय 7:00 सो पळयता भाजी बी कितें घेता काम करता आनी 7 म्हणल्यार घर पावूं जाय देवा वात लावूं जाय न्ही पणटे बी पेटोवपाचे तें सगळें आसा पळोवया कशें कितें गडबडीन जाता तें पयलीं फर्स्टली म्हटल्यार हांगा वता गोवा बागायतदारान आनी थंयचें घेता आनी मागीर मुखाल्लें काम करता ओके चल बाय बाय आनीक घे ना आसा आमकां जाय तें कांय ना बाकी सगळें आसा इन केला बटाट करपाक 18.5
हॅलो मास्टर वैद्य हात स्ट्रेट धर मरे. 23 तर एक 15 मिनटां पयलीं सुमारनी आमी पावली घरा कडेन. आनी घरा कडेन यो जाल्यार लायट ना. वता आसतना न्ही आमी भायर सरतालीं पळय घरा कडल्यान वचपाक, तेन्ना लायट गेल्ली 4 सुमार अशी. सो आमकां दिसलें कितें लायट येतली आमी येता म्हणल्यार पण आजून लायट येयली ना. थोड्यांगेर लायट आसा हें पळयात, आनी थोड्यांगेर लायट ना. म्हळ्यार एक फेज जी आसा पळय न्हू ती आसा, दुसरी फेज ना. सो ताका लागून आमकां लायट ना. येवचे येवन हांवें पयलीं भायर पणट्यो पेटयल्यो, काळोख जाला न्ही अशें म्हणून. आनी हो आतां देवाक वात लायता, वात पेटयता. सो आतां थोडेशें सामान जें हाडलेलें पळय बागायतऱ्याच्यान तें बी काडून दवरपाक जाय. एक्चुली जालें अशें कितें की आमी आयज भाजी म्हण हाडपाक गेल्ली आनी आमचें वचप बी खूब लेट जालें. सो ताका लागून भाजी बी आमकां कांयच मेळना. फक्त कांदे आनी बटाट मेळ्ळे ते हांव घेवन आयलें. आनी जस्ट अशें बारीक बिस्कीट हें तें तशेंच. आनी कांय हाडूं ना. लायणीक जाल्यार खूब वेळ रावपाक पडलो, अर्दवर सुमार लायणीकूच गेलें. तेजे नंतर बाकीचे जे तुमकां कामां कितें सांगली आसा म्हण ती सगळी केली हेका टेलराक फुडें. म्हळ्यार फॉर्मल कपडे जे आसा पळय ते स्टीच करपाचे आशिल्ले ते सगळे करपाक दिले. आनी आतां आयली घरा कडेन. जस्ट न्ही 6:15 बस जावना अजून, एक 15 मिनटां पयलीं सुमार पावल्ली आसतली आमी. आतां पळयता रांदपाचें बीन काम आसा न्ही तें कशें कितें जाता तें. एक्चुली आयज न्ही हांव खांबा पुजे वचपाचें आशिल्लें. आमचे जे नेबर आसा पळय न्हू तेंगेली आयज पुजा, खांब्याची पुजा शिवनाथा देवळान, थंय वचपाचें आशिल्लें. बट लायट ना, रेडी बी कशें जावपाचें. सो ताका लागून पळोवया वयचें ना, हो एकादें वचून येतलो, हांव वयचें ना. आनी रांदपाकूय बी जाय. मागीर काळखां घेवन कशें सस्पन रांदपाचें तें सगळो मोठो प्रश्न आसा न्ही. ताका लागून नाजाल्यार आयज तुमकां हांव शूट करून दाखोवपाचें आशिल्लें खांब्याची पुजा कशी जाता ती इन अ शॉर्ट वे. पळोवया मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना दाखयता. सद्याक आतां लायटीची वेट करता. लायट येना जाल्यार तशेंच रांदून घेता. पळयता कशें कितें जाता तें. खूब टायम न्ही वेट केलो बट लायट काय येयलीच ना. तशेंच मागीर जें कितें रांदपाचें आशिल्लें पळय थोडें फार तें करून घेतलें. रांदपाचें म्हणल्यार फक्त शीतूच करपाचें आसलें म्हाजें, तें करून घेतलें. आनी आमी तशींच जेवली बीन. म्हणल्यार कितें आतां चार्जेबल बल्ब आसा न्ही, व्हडलो असो कांय फरक पडना. सो हेजेरूच रांदून घेतलें, जेवली बीन आमी. आनीक खूब टायम जालो लायट येवकूच ना. मागीर हेणें कॉल केलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान थंय. मागीर पळयत जाल्यार लायट जी आसा पळय न्हू ती बारीक डीम अशी पेट्टाली. घरान खंयच्योच लायट फॅन कांयच चलनाशिल्लें. जस्ट ज्यो ह्यो भायर आमी लायटींग घातला पळय न्हू सिरियली जेका म्हणटा त्यो न्ही लायट अश्यो पेट्टाल्यो. ताका लागून हेका म्हटलें जेवली बीन आमी आनी भायरच बसया अशें म्हणून. कित्याक की भितर सामकें गरम जातालें, रावपाक कांय जायनाशिल्लें. जेवली, आयदनां बिदनां धुयलीं आनी सामकें म्हाका तर गरम जावपाक लागलें, स्वेटींग जावपाक लागलें. भायर पावसाचो असो वेदर जाल्लो, म्हटल्यार अशें वारें बिरें थंड सुटलेलें, पावस येवचे पयलीं कशें जाता तशें. सो ताका लागून हेका म्हटलें भायरच बसया आनी कांयच नाका, ह्यो लायट बारीक पेट्टात न्ही तेज्या हेजेर बसया अशें म्हणून. आनी जेवन बिवन आमी भायर बसलेलीं हांगासर. एक्चुली म्हाका न्ही व्हिडियो जो आसा पळय न्हू तो प्रॉपरली एंड करपाचो आशिल्लो. बट लायट ना जाल्ल्या कारणान व्हिडिओ जो आसा पळय तो प्रॉपरली एंड करपाकच मेळना. सो मागीर आसूं म्हटल्यार वॉयस ओवर जो आसा पळय तो करून प्रॉपरली व्हिडिओ एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो हांगासर बसली आमी बरो टायम. आनीक अशें जाता न्ही की लायट ना खंयच. अशें आतां आजू बाजूक थोड्यांगेर लायट नाशिल्ली, एक फेज आशिल्ली, एक फेज नाशिल्ली. आनी आसा तेंगेर बीन अशें करून बारीक डीम अशी लायट पेट्टाली. आनी ते लायटीच्या हेका न्ही किमसां जी आसा पळय ती भरपूर येताली. किमसां म्हणा, मच्छर म्हणा. आनी आमी अशें करून गांवांत रावता न्ही ताका लागून कितें जाता किमसां बिमसांनी भरपूर जाता. पावस एंड जावपाच्या टायमार जावं पावस स्टार्ट जावपाच्या टायमार बीन न्ही किमसांनी वरायटीज ऑफ पळोवपाक मेळटा. तुमी मागीर ताका कितें कितें नांव दिवपाक शकता. वरायटीज ऑफ ते पळोवपाक मेळटा कितें कितें. तशेंच हांगासर आशिल्लें. थोडे टायम बसली आमी हांगासर. मागीर लायट आयली. लायट येतकीर बरें जालें, देवाचे कृपेन लायट येयली म्हटल्यार भितर गेली. कित्याक की मच्छर बी इरिटेट करताली सामकी. सो आनी मागीर लायट येतकीर जें कितें बारीक बारीक फाल्यांची तयारी आशिल्ली ती सगळी करून घेतली आनी न्हिदली. सो चलात तर हेचेच वांगडा आयचो व्हिडियोय बी हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. जर तर तुमी कोणी चॅनलाचे नवे आसा किंवा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करून घेयात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.